चामुंडा एन्क्लेव आम्ही 18 वर्सां जाल्ली आसा होळी करता आणि प्रत्येक जण तेका सगळी जण हिंदू लोक साथ दिता, कॅथलिक मुस्लिम सगळी जण आम्ही एकजुटीन येवन ही होळी पेटयता आणि असेच आमचे असेच चलत रावचे असे आमचे मनान हे आसा, श्रद्धा आसा। हो आमचो होळीचो उत्सव आसा। तातून ही होळी पेटता तातून आम्ही सगळे कितें वाईट आसा ते जळयता, मनातली ईर्ष्या वैमनस्य कितें कितें वाईट गुण मनशाचे आसा ते सगळे आमी आज सोंपयता। तशेंच भारत आनी पाकिस्ताना भितर वैमनस्य आसा न्ही, दुस्मानकाय आसा ती बी आमी आज हातून जळयली। हातून दोन्ही देशा भितर शांतता निर्माण जावपाक जाय अशें आमी देवा कडेन मागिल्लें आसा। तशें आमच्या अख्ख्या कॉलनी बद्दल बी सगळ्या कॉलनीत आमच्या हिंदू आसा, मुसलमान आसा, ख्रिश्चन आसा, सगळ्या लोकां बद्दल आमी देवा कडेन मागिल्लें आसा की सगळे एकोप्यान बरे करून आमी रावपाचे। आनी आमचे गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जे हालींच निवडटल्या तांच्या आत्म्याक शांती मेळू हे बी आमी मागिल्ले आसा। अशी ही होळी फक्त हिंदू खातीर न्ही, सगळ्या खातीर आसा। सगळ्यांक होळीच्या शुभेच्छा। मी आता हांगा चामुंडा एन्क्लेव कालापूर हांगा खूप वर्ष जाले हे होळीचे हे सेलिब्रेशन करता। એટલે आज होळीची पूजा करून फाल्यां कितें रंग बी हे करपाचे आसता। हे होळीचे विशेष म्हटल्यार हे होळिका हे हिरण्यकशिपूचे भयण आशिल्ली। हे वाईट जे कितें जळून वचपा खातीर तिचे भितरले वाईट विचार असू, वाईट शक्ती असू सगळे जळून वचपाक म्हटल्यार हिरण्यकशिपूचे भयण ते प्रल्हादाक मारपा खातीर हिरण्यकशिपून तेका कितें उजन वच म्हणून सांगला, पण प्रल्हादाक घेवन ते गेले पण प्रल्हाद तशीच उरलो, ते होळिका जळून गेले। म्हटल्यार ते आमचे सत्य विचार जे कितें आसा म्हटल्यार प्रल्हादाचे भाशेन सत्य विचार जे कितें आसा ते उरपाचे, होळिकाचे कितें वाईट विचार जे कितें आसा ते जळून वचपाक जाय इतले उद्देश। अशे फुडें आमचे भारतान ते सत्य विचार आसपाक जाय, ते वाईट विचार जे कितें आसा मनशाच्या भितर वाईट शक्ती जे कितें आसा सगळे ते जळून वचपाक जाय, हे होळीचे कितें विशेष आसा। अशें फुडें भविष्यात काळान सगळ्यांक बरें जावं न्ही हे भारतान सगळ्यांक हे होळीचे आमी शुभकामना आमी हांव सांगून हे होळीचे शुभेच्छा।